बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज संतोषान भरोन आमी जेजूच्या जल्माची दोबाची परब समारंभता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात जेजूच्या जल्माचो संतोष सगल्यांक परगटात. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशाकूळ संतोषान भरले. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरान जेजूचो संतोष आपणायलो आनी होच संतोष मनशाकुळाक दिलो. आमी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान जेजूचो संतोष मनशाकुळाक परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. दुखांतल्यान आमी सूख आपणायता आनी कोश्टांतल्यान खरो संतोष आमी जोडूंक पावता म्हणटोच जेजून हाडलेलो खरो संतोष आमी भोगूंक आनी दुसऱ्यांकूय संतोषान भरूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसा भेटेंत मागुया. आणि जायते पावटी आमच्या खासगी जिवितांत घोराब्यांत आनी समाजांत संतोषान जिवंक आनी संतोष परगटूंक आमी विसरल्या. ह्या आनी सगळ्या पातकांची दूख धरून आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाची दोन चालून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर्वप्रदी आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ye close to his throne, ye close
प्रार्थुया. देवा, मनशा कुळाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा मनशाक तुज्या सारक्याचो रचून एक व्हड अजाप तुवें केलें आनी पातकांतलो ताका सोडून आनी नवी रचना करून त्या वडीक व्हड अजाप केलें. तुजो अनोन पूत सासणांक तुज्या देव सैमाचो भागीदार आयज आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सैमा वरवीं आमी सासणांक ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता तांची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून परगडटा, अशें तो सियेनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता, चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडतात, ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डतात. कित्याक सर्वेस्पर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. घोट्टान जाल्ल्या जेरुसालेच्या घरा निवासनो, कुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरचेक बुजयता, जेरुसाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुळयेंतान आपलो थीर विस्वास मोग मनान दवन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टणटणीत वाकाणी कर. जबाब: शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. हेब्रावान बरयलेली चिटी वेलें वाचो. भावा भयणींनो, म्हाका जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताजेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो पडजोड आनी ताच्या सैमाचो सोपून रूपकार देखून आपल्या शक्तीवंत सोबदां आख्खो संवसार तो सांबाळटा. आनी पातकाचें मेडेपण काडल्या उपरांत स्वर्गांत तर देवाच्या उजवान बसला. जितले देवदूतां वोन श्रेष्ठ नांवान ताचें दायजेपण फावो जालें, तितलें तो ताचें वोन व्हड. आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केन्ना तरी अशें म्हणलां जायत: तूं म्हजो पूत, आयज हांवें तुका जल्म दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत.
त्या भायर आपल्या माडगोळ्या संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शेवटो मनाक सगळीं उबी रावया. दिसांमध्ये पवित्र दीस आयज आमचे उदेवन आयला, कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पसरला. येया सगळ्या राष्ट्रांडो सुम्याक नमस्कार करात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमोने जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. अरंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सवे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. एका एका मनशाक उजवाड येतलो नीज उजवाड सोबत जावन आसलो. तो संवसारांत येतलो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो, तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना. आपल्या मोदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या समेस्तांक आपल्या नांवांचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वणवणें न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जोडून दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची काश्या मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. विलियम शेक्सपियर आपल्या एकांकी नाटकुल्यांत तुका दिसता तशें म्हणटा, आखो संवसार जावन आसा एक माची आनी आमी जावन आसात सगलीं पात्रां. आमच्यांत आशिल्ले गूण आमी सर्वांक परगट करता आमच्याच जिविता उदेशी. आमचें जिवीत ल्हान भुरग्या भाशेन आनी मागीर जिवितांत तांस मारल्या उपरांत शेवटाक मेरेन जियेल्या उपरांत 7 तोरांनी आमी जियेता आनी हे उद्देशी आमी बापायक मोहिमा दिता. एडलस हक्सली एक बरोयनार म्हणटा, आमचें जिवीत संतोशान, दुखान आनी कोश्टांनी रेवळलेलें आसा. पूण आमी प्रयत्न करूंक जाय अदीक आनी अदीक संतोशान आमचें जिवीत जिवंक. बावतिजमाच्या साक्रामेंता उद्देशी आमी सगळीं पवित्र सभेची आनी क्रिस्ताची वांगडी जाल्लीं आसात. आनी ह्या रुपान आमी क्रिस्ताक आनी ताचो संतोश सगल्यांक पसरावंक आनी विस्तारूंक प्रयत्न करूंक जाय. मोगाल म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या मिसाचे समोरणीचो विशय जावन आसा, वचात जेजूच्या जल्माचो संतोश सगल्यांक परगटात. फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचे नदर मारल्यार आमी पळयता कशे भाशेन भाग्यवंतिनासान ताका आग्रो केल्या उपरांत आपल्या मनांत आनी काळजांत दिल्लो आग्रो मांडून घेवन ताणें गोंयांत तशेंच दुसऱ्या वाठारांनी
सुमार 10 वर्सांनी जेजूचो संतोष, ताची मोहिमा आनी ताची शिंकून सर्ग्यांक परगटली आनी ताच्या जिविता उद्देशी आमकांय संतोष फावो जाल्लो आसा, आमकांय ताची दिशा मेळ्ळी आसा. आयज खेरीत भाशेन ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी 5 तरांच्या शेगुणाचेर आमची नदर घालुया आनी कशे भाशेन हे 5 शेगूण आमकांय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत संतोशान जेजूचो उजवाड आनी भोव करून ताचो संतोष परगटूंक आमकां आदार आनी बळ फावो जाता. पयले सुवातेर सेवा. क्रिस्ती धर्माचेर आमी धांवती नदर मारल्यार सेवा एक मोठो मुद्दो आनी शेगूण आमी जायत्या रुपांनी पळयता. सुरवेक पयल्या क्रिस्तांवाच्या जिवितांत ते आयज मेरेन सेवा एक मोठो आकार कसो आमकां मेळ्ळो आसा. आमकांच एके भाशेन पयस रावन दुसऱ्यांक फुडें घालून तांची सेवा करून आमच्यान जेजूचो उजवाड आनी ताचो संतोष दुसऱ्यांक परगटूं येता. सेवे साकरेचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थांत आमकां रिगलोलें मेळटा. बागेन पावल पासून आपल्या चिटींनी जायत्या तरांनी आपल्या आयकोप्यांक आनीक जेजूच्या पाटलावदारांक आमंत्रण करता. ओदीक आनी ओदीक सेवे चाकरेच्या मनान जेजूचो संतोष दुसऱ्यांक परगटूंक. दुसरे सुवातेर समर्पण. आमी जुवांवच्या शिवर्तमानांत 3ऱ्या आवेस्वरांत 16वे वळींत पळयता. बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वुंपून दिलो. जेजू आमकां बापाची समर्पणाची एक खुणा आनीक एक गिफ्ट कसो आमकां मेळ्ळो आसा. जेजूच्या जिविताचेर आमी धांवती नदर मारल्यार आमकां मेळटा कशे भाशेन ताणें आपल्या वावरा उद्देशी आनी भोव करून कुर्साच्या मरणा उद्देशी आपलें समर्पण करून आमकां सगल्यांक सोडवून आनी भोव करून संतोशाचीं क्रिस्तांवां जावंक ताणें निर्मिलें. 3रे सुवातेर त्याग. क्रिस्ती जिवीत त्यागीची जिवीत. कोस दोगद न्हूच पयल्या क्रिस्तांवांक पूण आयज मेरेन आमकां सगल्यांक भोगूंक मेळटात. जायत्या वाठारांनी क्रिस्ती भावार्थी त्यागा उद्देशी आपलें जिवीत जियेतात. कोश दोग आटेबिटे येताच पूण तांकां बरे भाशेन फुडो करून संतोशान एके भाशेन आपलें क्रिस्ती जिवीत जियेतात आनी तेंच तत्व आमकांय आयच्या दिसा लागू जाता. आमच्या जिवितांत कोस दोग येतात तेन्ना आनी आयल्यार पासून त्यागी जिविता उद्देशी संतोशान ते आपणावन आमी बापाक महिमा दिवंक कोचुचें. 4थे सुवातेर संबंद. जेजूच्या जल्मा उद्देशी न्हूच देवदूत पूण बगर दुसरीं भाव भयणां जेजूक भेट करूंक आयलीं आनी हे भाशेन ताणें आपलो संबंद जेजू, मारिया आनी जुजेसवे घोडिल्लो आनी ह्या संबंदा उद्देशी घोडे तांणी आपलो आदार मारयेक आनी जुजेक दिला आसतलो. तरी आमी तांची नांवां ओ तांचो उल्लेख केल्लो आमकां मेळना. तांणी आपलो संतोष आपल्या संबंदा उद्देशी आनी आपल्या कार्या उद्देशी जेजू सवें परगटलो. आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत त्याग करून आनीक संबंद बरे भाशेन गोट करून न्हूच आमच्या घोराब्यांनी पूण बगर शेजाऱ्या आनी समाजा सवें आमी संबंदान एकवटून तोच क्रिस्ताचो संतोष परगटूंक आमकां आमंत्रण. आनी 5वे सुवाते निस्वार्थीपण. जायते पावटी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना आमी आपसुवार्थी जाता, आमचेंच आमी पळयता. आमकां पवित्र सभा 2 काळ दिता. क्रिस्त येण्याचो काळ आनीक पास्कांचो काळाक आमी सुरवात करता आसतना कोरेजमाचो काळ आमकां दिल्लो आसा. आमी 4 सातोळी जायतो तोकोस घेवन आमच्या जिविताचेर नियाळ केला. घोडे आमी आपसुवार्थी आशिल्लीं पूण जेजूच्या जल्माच्या समयार आमी निस्वार्थीपणान न्हूच आमच्याच घरच्यांची बगर दुसऱ्यांची सेवा, मोग आनी बरेपण परगटूंक आमी वावरूंक गरजेचें.
ह्या मिसाचे भेटेंत आमी बांदूंक आसतना आमकां जेजूच्याच जिविता उद्देशी कृपा आनी बळ मागुया. जे भाशेन जेजू जल्मल्या उपरांत संतोश सगल्यांक फावो जालो तो संतोश आमी आमच्या जिविता उद्देशी संबंदान सेवेन आमच्याच जिविताच्या चाली रिती उद्देशी परगटूंक देवाचोच आदार आनी सहकार आमकां मिसाचे भेटेंत मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ मोग आनी बरवासो तेच पवित्रत्वेचेर उच्चारुया. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सामावलो, आंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाल म्हज्या भाव भयणांनो, आमी मनीस कशी वसोक्त आमकां देवाचे कृपेची आनी बेसांवाची गरज. जेजूचो संतोश परगटूंक आमचीच मागणी आनी गरजो फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोश पोरजेक बऱ्या प्रवचनां आनी जिविताचे बरे देखींतल्यान दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी काळोखी कोरण्यो पयसावून समाजांत पोरचेचें दूख उणें करूंक आनी तांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोष आपणावून वायटोवें जिवीत सोडून दिवंक आनी ताची खुशाल पाटलावदारां कोशी जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भाग्योन फ्रांसीस सावेराच्या देखीन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्याक आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान पोरगोटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सर्गींच्या बापा, आमची तोंडान उसारलेली मागणी तशेंच काळजांत आनी मनांत आसलेली मागणी तूं स्विकार कर. दिसा दिसपड्या जिवितांत जेजूचो संतोश दुसऱ्यांक परगटूंक तूंच आमकां निर्मी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Curvo honda
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बाबा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां संपूर्णायेन मेळटा देखून आयच्या दोबाजीक पोरबे दिसा ही भेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोर दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां दुदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut purgotuia. Sumia Jesu amio odokatra. Alie kachitle pieta. Tikle pagitu oi povani sol. Amituche moron Golgotha. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या सगल्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आमचे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे पडचोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आनी हांगासर जमा जाल्ल्या सगल्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती जुजे तिचो पोती बागीबोन दोर्म दुता आनी सर्व कालीन तुका मानल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगल्यांक वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन बाबार्थान म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां सगल्यांक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगलीं बोरवांच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराची पाप काटेली आमची कागलूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप काटेली आमची कागलूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप काटेली आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. शांती दी. ही देवाशेली होच जेजू जाच्या जल्मा उदेशी संतोष संवसाराक शिंपडलो आनी तोच संतोष पुरगटूंक आमकां सगल्यांक आपयता. ह्या आशेलेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला है त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Show
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाल बापा, आयच्या दिसा जल्मलोलो आमचो सोडवणार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक आयला. तर संवसारांत आमचे जिणेंत ओदीक ओदीक ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताच्या अमोर जिवितांत आमकां सगल्यांक वांटो दी. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक जेजूच्या जल्माचे दोबाचीक परबेची कुशालकाय आमी आवडेता. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री जोझफ कार्दोज तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे किरीत दिनवास. आज आनी ह्या दिसांनी मिसाचो भेट सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. तशेंच आज दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. टुडे देर विल बी अ स्पेशल मास इन हिंदी एट 12:15 PM. मोगाड पयणी भवनो चोतराय दवरची. आज फाल्यां आनी डिसेंबराचे 27 फकत व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. चोतराय दवरची. आज आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना. फाल्यां तावन कुमसारां आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. मोगाड बाबा भयणानो, 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हो युनिक शो आज तावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत सांजेची 7 ते 10 मेरेन कॅथिड्रला वाटेन चालू आसतलो. हो शो पळोवंक उमावांक भितर सरतात त्या कॅथिड्रलाच्या मेटल डिटेक्टर गेटींतल्यान तुमी भितर सरचे आनी मेज एरियांतल्यान तुमी कॅथिड्रलाच्या लॉनाचेर वेचे. भायर सरूंक उमावांक भायर सरतात त्याच एक्झीट गेटींतल्यान तुमी भायर सरचे. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोवड जातलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पवित्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताय शांतीन क्रिस्ताच्या जल्माचो संतोष परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान ह्या वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे मोत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शादी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन.
फाल्यां दिसा मीस समोर